आम्ही दोघी सजारा ह्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर, सहा पोषक मानसा वॉटर पार्क पिळकुळा वामंचूर, जेरोसा कंपनी मिलाग्रिस मंगळूर, नूतन सिल्क्स मडिंत्यार, ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ, ವಿಟೆಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಬೆಂದೂರ್ಬೇಲ್ ಮಂಗಳೂರು, ರೆಕ್ಸಿನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಿಯರ್ ಡಾನ್ ಬೊಸ್ಕೋ ಹಾಲ್ ಬಲ್ಮಠ ಮಂಗಳೂರು, ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಂಗಳೂರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಂಗಳೂರು, ನಮಾನ್ ಬಾಳೋಗ್ जिसू पत्र महिन्याळे, दैविक अमृत पत्र महिन्याळे, आरसो पत्र महिन्याळे, उसवाड पत्र पंधराळे. आम्ही दोघी शेजारा वेताव काजारा, पायल बुरगीची रोसा केली येऊनत घरा, केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा, सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा. हाय, दायची वर्ल्ड टीव्ही पळोवनच्या सर आमच्या मोगाच्या विक्षकांक देव बरी सांज मागता. तशेंच आमी दोगी शेजारा रिलोडेड कार्यक्रमाक तुमकां माया मोगाचो येवकार मागता. विक्षकांनो, परत एक पटी हांव शांतीप्रिया आनी अविनाश तुमचे मुखार नवो विशय घेवन तशेंच नवी सवालां घेवन तुमचे मुखार आमी आसाव. सवालांक जाप दिल्ल्यांक विंचून आयिल्ल्या विजेत्यांक इनामां दिवच्याक आमचे प्रधान पोषक जावन आसात युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर. तांचे तोन फर्स्ट लकी विनराक फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड, तशेंच मानस वॉटर पार्क तांचे तोन फ्री गिफ्ट वाउचर सेकंड लकी विनराक. आनी उपरांत वॉट्सअप सवालांक साबार इनामां आमी दिताव, साबार पत्रां मुखार आयल्यांत वर्गवणी तांची आमकां मेळटात. मगचा वीक्षकांनो, हर एका बुधवारा रातीच्या 9 वरार तुमच्या दायची वर्ल्ड 24/7चेर आमी दोगी सजरा रिलोडेड हें कार्य सदां जाता आसतना आदल्या हफ्त्यांनी आमी विविध विशयांचेर नदर घाल्ली आसा. कोंकणी संस्कृती आनी कोंकणी विशयांत तुमकां भरपूर मापाची जाणवाय दिवन आयचें कार्य आमी सुरू करता आसतना आमच्या कॅनरा कोंकणी कॅथोलिक समुदायाच्या लोकां मदें खंयचेंय कार्य आसूं दी, खंयचेंय सोबण आसूं दी, सदांच जर आमकां आयकूंक मेळचें विविध संगीत प्रकार. गायनाक आमच्या संस्कृतेंत निजायकी भोव प्रमुख स्थान आसा आनी अशें आसतना आमच्या लग्ना संबंदीत कार्यांत विशेश जावन रोसाच्या कार्यार आमकां आयकूंक मेळचें वोव्यो तशेंच वेर्स एक भोव प्रधान स्थान घेता मनशांत सूख जावचें ना. आनी वोव्यो आनी वेर्स आमच्या संस्कृतीचे ग्रेस्तकाय सगळ्या संवसाराक दाखोवन दिता. आनी अशें आसतना आयच्या अंकड्यांत आमी वोव्यो आमची संस्कृती ह्या विशयांत आयचो अंकड्यार सवालां आमी आयदळूच तयार करन आयल्या. आयच्या अंकड्याचो विशय वोव्यो आमची संस्कृती. सडावत जावन रोसाच्या कार्यांनी आमकां वोव्यो आयकूंक मेळटा, वेर्स आयकूंक मेळटा. काजाराच्या सोबणांनी वेर्सिल्लोसो आयकूंक मेळचें आमकां ह्या दिसांनी उणें जावन गेलां तरी वेस्टर्न पदां जावंक पुरो वा आतां येवची नवीं पदां आमकां सडावत जावन आयकूंक मेळटा. पूण आमचे आदली केन्तावन पुर्वजांतावन आयिल्ली ती वोव्यो आसात पळया, आमी खंडीत जावन विसरूंक नजो. न्ही शांती, कितें म्हणटाय? वय समा. आनी तशेंच ओव्यो म्हणटना सबार आतां स्त्रियांत मुखार येतात आमी पळयता, तशेंच दादले मुखार येतना कितली सबाय न्हय गीत आनी ओव्यो येवन म्हणटना. खंडीत हर एका घरा 5 वोव्यो तांणी एक सिंग करचे प्रयत्न केल्यार 5 वोव्यो तांणी शिकल्यार पुरो. असली 10 घरां सांगात हांव एका कार्यान मेळटा आसतना सगळ्या कार्य सोबयत न्ही वय. आनी वोव्यो गांवच्याक तुमी आमकां उलो करियेत. वोव्यो गांवच्याकी वोव्यो विशयांत आमी विचारच्या सवालांक तुमी जवाब दिवयेत. कोंकणी विशयांतलें हें कार्य कोंकणी तुमकां कोंकणी विशयांत माहिती दिवचें कार्य हर एका बुधवारा रातीच्या 9 वरार दायची वर्ल्ड तुमच्या दायची वर्ल्ड टीव्हीचेर सदर जावन आसा. तशेंच मोगाचो न्हू आमच्या शांती आमच्या 9 वरांच्या अवधेची कार्यक्रमा विशयांत सांगचें तर हर एका दिसा दायची वर्ल्ड टीव्हीचेर विविध कार्य येतात, जावंक पुरो सोमारा तावन शुक्रारा पर्यंत. आनी आमचो लोक भरपूर मापाचो पाठिंबो दिवन आसा. निजायक अशें म्हणटना आमकांय खुशी, कित्याक म्हळ्यार आमची भास आसूं दी, आमची भास मुखल्या पिळगेक दिवची पावोवच्यांत आनी आमच्या संस्कृती विशयांत तांकां जाणवाय दिवच्यांत आमची टीव्ही चॅनली प्रयत्न करनासा. बुधवाराचे आमचे कार्य आमी दोगी शेजारा खंडीत जावन सर लोकांक आमी जाणवाय दिवचें हें कार्य म्हणयत. विविध विशय आमी मुखार हाडटा
आनी विविध विशयाचेर सवालां तुमकां विचारता आनी तुमची कोणाक गत आसा ती तुमी जाप दितात आनी कोणाक ताच्या विशयान कळीत ना सवालांक जाप कळीत ना तुमी खंडीत जावन नवे शिकतात. आनी सदावत लोक ह्या बुधवाराच्या कार्याक राखून रावता खंयच्या विशयाचेर सवालां आसूंक पुरो आनी कशीं आसूंक पुरो सवालां असलीं सबार सवालां लोक काण घेवन बुधवाराक राखून रावता आनी 9 वरांच्या पयल्यान ते लोकांची कॉल येवंक सुरू जातात. तांकां एक क्युरियोसिटी आसता आन्सर दिवचा की एक नवी जाणवाय मेळटा न्ही. वय 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 आनी ओवियो म्हणटाना खंडीत जावन एक आतुराय आमी आतां क्वेश्चन्स विचारतना जाल्यार ताका फिल इन द ब्लँक्स मदें काले सांगच्या की चड तांणी गावन आमकां सिंग केल्यार खंडीत जावन तें आयकूंक कितलें अपुर्बय न्ही गे. वय खंडीत कित्याक म्हळ्यार आयची सवालां ओवियो विशयांत आसा आनी ओवियो तुमच्या टीव्ही पडद्यार डिस्प्ले जाल्या उपरांत तुमकां कळीत जाता कितें जवाब आसूंक पुरो म्हणून आनी सवालां मस्त सुलभ आसात. जवाब तुमकां खंडीत तुमी रोसाच्या कार्यान गेल्यार आयच्या अंगठ्याच्या सवालाक जवाब दिवन तुमचें नांव लाकी बावलाक वचून इनामाक जिखचो गॅरंटी आसा. आनी पयलो उलो आमकां हांगासर आयला मोंती मोडाक कापतो. मोंती बाय रोसाच्या कार्यार वेतात न्ही रोसाक वेतात न्ही रोसाच्या फंक्शनाक आनी गेलात न्ही कितें आयकूंक मेळटा रोसाच्या कार्यान विशेश जावन तुमकां ओवियो मेळटात ओवियो आयकूंक मेळटा न्ही आयच्या अंगठ्याचो विशय ओवियोत खंयची एक ओवियो तुमी गावयेत गे मोंती बाय वय वय तुमी ओवियो गावन एक कार्य सुरू करया. मोंती बाय एक सवाल येता आतां सवाल एक पुटी पळोवचें जायते तुमी गायलेले आसा आनी हाका जाप कितें म्हणून तुमी म्हाका सांगचें. जाप तुमी येदोळूच दिल्या कोण ना सवाल अशें आसा कानी गल्ले तेल म्हणून कोपली काडलो कुरीस वैंकुटिसो डॅश होकलेक बेसावन दिवं आनी तुमचे ऑप्शन्स आसात ए सांत सांतीन बी मोरी सी जेजू क्रिस्त आनी डी देव बाप. मोदी बाय आसा एक लायनार सी जेजू क्रिस्त तुमी होरेताक बसावन दिवं म्हणलें गे म्हणून उडलो होकले गे होकले गे तर म्हणलें गे ओके देव बरें करूं. मोदी बाय कॉल केला शांती ह्या दिसांनी कार्याक येता आसतना सबार कडेन ओवियो गांवचे थोडी स्ट्रॉंग टीम आसता बरें करून ओवियो गायतात आनी एकल्याक एक टक्कर दिल्ल्या बरी गायतात तेणी जाय की एक तांचे एक टॅलंट म्हूण येत. ह्या दिसांनी ओवियो एक कडेन इंगी एक कडेन आळून येता आसतना ओवियो आजुनूय शालतेर आसात पूण काल जाता की म्हळ्यार मलगड्यांक सडावत ओवियो कळीत आसता आनी आमच्या पिळगेक वा फुडल्या पिळगेक खंय एक कडेन ओवियो तितली कळीत आसची ना पूण ही संस्कृती आमी उरोवंक जाय हाचे विशयान आनीक उलयता मुखलो कॉलर हांगासर आसा लिना बाय बंटवळ टावन. हॅलो हॅलो लीना बाय नमस्कार. नमस्कार परच्या बुधवारा जाप दिल्ली कितें लीना बाय परच्या बुधवारा जाप दिल्ली गी प्राइज मेळ्ळे गी तुमकां मेळ्ळो ना तर या पट्टी तुम्ही ट्राय करा. विषय कोणसो म्हण कळलो गी कळलो खंयचो विषय कानी घाले त्याला म्हणून कपली काढलो कुरीस वैंकुटीस क्रिस्त एक बेस आमी तेल मात्र तसं रोवंक बाकी आसा न्ही लिनाबाई. वय तर जाप कितें म्हणटात एक पुटी जाप तुमचे प्रकार कितें म्हण सांगचें. जेजू क्रिस्त म्हणटात न्ही. येस देव बरें करूं लिनाबाई कॉल केला खुशी जाली तुमचे लागीं उलोवन. येस हांवें अश्टे वडोल सांगले कार्य आनी टीम्स आसात म्हणून न्ही गे आतां तुज्या ओपिनियना प्रकार आतां टीम्स आसात वय पूण ते टक्कर आनी पुरा दितात आतां टीम्स बरे करून गायतात आनी तुवें म्हणलें ओके आमी कोंकणी उरयचे आमची संस्कृती उरयचे म्हणून पूण तुका आतां कशें भोगता टिमाक मुखार आपोवन तांकांच म्हळ्यार पुरा कडेन आतां कोणाक ओवियो गोतना आमी टिम्साक तापयतात पूण तुका कितें भोगता आमीच मुखार वचून आमच्या कार्यानी आमी मुखार वचून गायल्यार बरें गी टिम्साक आपयल्यार बरें. दोनी रितीन एका कुशीन बरेत कित्याक म्हळ्यार एक कडेन आमची संस्कृती उरोवचे प्रयत्न असले सबार पंगड करता जाल्यार खंय कडेन आमकां अभिमान आसा जाय आमची संस्कृती त्या खातीर आमी शिका जाय. मुखलोक उलो हांगासर आसा कॉलराक वेट करूंक नाका. जॉन अम्मे बळटाव न्हू जॉन सर नमस्कार. हॅलो नमस्कार. नमस्कार तुम्ही रोसाच्या कार्याक वेतात गी होय ओवियो आयकोनचे चड गी वेर्स आयकोनचे चड गी तुमी ओवियो वेर्स आयकलात गी वेर्स आयकला बुणे ओके एक ओवियो आमच्या खातीर गावयेत गी काणी घालें तेल जेजू क्रिस्त ओकले बेसाव दिता
सगळे आमचे क्वेश्चन क्वेश्चन सोडून दुसरी खंयचे गायल्यार बरें आसलें. ओवियो तुमका गावंक आयकूंक लायक गी या गावंक लायक तुमका आयकूंचे तुमका खुशी नाही गी. ओके पूण आता तुमच्या या टीव्ही स्क्रीनाचेर ओवियो आसात खंयची जाप सांगीत गी. कानिगल्ले तेल म्हणून कपली काडलो कुरीस वैंकुटिसो डॅश होकलेक बेसावून दिव. जेजू क्रिस्त होकलेक बेसावून दिव. जेजू क्रिस्त म्हणटात. मोरी सांत सांतीण देव बाप नाही मो नाही. ओके देव बरें करूं कॉल केला का. देव बरें करूं. मुकलो उलो आसा निर्मार्गात हांव न्हू. विल्सन नमस्कार. हॅलो नमस्कार सर. विल्सन कितें करताय व्याप्त कितें तुजी. ಒಂದು हॅलो हॅलो हा विल्सन ऐकता सांग. सांगा सर. तुम्ही काले काम करता. इंटिरियर डिझाईन गुరించి काम. इंटिरियर डिझायनिंग तुम्ही रसाच्या कार्या गेल्यात गी. होय मॅडम गेला. ओवियो ऐकून तुमका खुशी बघता गी रसाच्या कार्यानी. होय मॅडम. ओके आता आमच्या टीव्ही स्क्रीनाचेर आयले सवाल तुम्ही पळयले गी. होय मॅडम माझा टीव्ही लागीन ना मात्र हांव पळयत आसा टीव्हीचेर. ओके तुमका वाचून सांगता मी. तुम्ही जबाब कितें म्हूण सांगचे. ओके सांगा. कानिगल्ले तेल म्हणून कपली काडलो कुरीस वैंकुटिसो डॅश होकलेक बेसावून दिव. 4 ऑप्शन आसात. सांत सांतीण मोरी जेजू क्रिस्त देव बाप. जेजू क्रिस्त ऑप्शन सी. ऑप्शन सी जेजू क्रिस्त म्हणटात. देव बरें करूं कॉल केला का. मुकलो उलो आसा परमनूर तावन फ्लाविया लायनर आसा. फ्लाविया बाय. हॅलो फ्लाविया नमस्कार. नमस्कार. सो फ्लाविया बाय सो विषय कळलो म्हण चिंता. रोसाचो ओवियो तुम्ही ओवियो गायतात गी आमच्या खातीर खंयची ओवियो गावयेत गी आमच्या टीव्ही स्क्रीनार डिस्प्ले केल्ले सोड ना. ओके पूण येंत आमकां म्हाका गावन जबाब सांगा. सी आन्सर जेजू क्रिस्त. ऑप्शन सी जेजू क्रिस्त म्हणटात गी. वय देव बरें करूं कॉल केला का. ओके सो सबार जाणांनी आमकां जळूच उलो केल्लो आसा आनी आमी सांगून आसल्या ओवियो विशयांत. ह्या दिसांनी तेच म्हळें ओवियो आमची संस्कृती मुखल्या पिळगेक दिवचे खातीर ते सबार जाणांनी एक पंगड बांदून दुसऱ्या रोसाच्या कार्यान येवन सादर करता आनी जाय की तांकां शाबासकी दिजय. कित्याक म्हळ्यार थोड्या कार्यांनी अशें जाता की कुटुंबाची आसूंक पुरो वा शेजारची वाड्याघराची ओवियो कळीत नातलीं आसतात आनी एक रोस म्हणटा आसतना थंय ओवियो आसल्यार मात्र त्या कार्याक सोबाय आनी त्या कार्याची ग्रेस्तकाय सडयता म्हूण येता. थोड्या कार्यांनी अशें जाल्लें आसा ओवियो गांवची नातला तवळ एमस्नित ओवियो गांवन कार्य मॅनेज केल्लें आसा. मुकलो उलो आसा विल्फ्रेड कल्याणपूर तावन. हॅलो हॅलो नमस्कार विल्फ्रेड दत्त. नमस्कार मॅडम. कशे आसात. आम्ही बरे आसा मॅडम. ओके आमचे कार्य पळयतात न्ही गी. पळयता. आज पयले पटी कॉल करचे गी तुम्ही. ना पयले केला आम्ही फर्स्ट आनी सेकंड केला गी. ओके प्राइस मनी लाभला गी. काले मॅडम इनाम लाभला गी तुमका. इनाम लाभला. वय ओ दॅट्स नाईस. तर या पटी तुम्ही आमच्या या एपिसोडाकी ट्राय करा इनाम लाभोंक. वय जायत. या सवाल टीव्ही स्क्रीनाचेर आसा. सवाल कळ्ळे गी. वय सवाल कळ्ळे मॅडम. सी जेजू क्रिस्त आन्सर. तुमची जबाब सारखी की ना पळया. राखून रावपाक कॉल केला का तुमकां देव बरें करूं. तुमकां कार्याशनचं पळोवन रावचें. मोगाचो वीक अंगड्यांत ओवियो आमची संस्कृती ह्या विशयांत सवाल आमी विचार नसो. पयले सवाल येदोळूच विचारले आसा. हफ्त्याचे सवाल ह्या हफ्त्याक खंयची ओवी तुमकां सवाल जावन दिता म्हूण पळया तुमच्या टीव्ही पडद्यार. सवाल अशें आसा. रुजाय मारली गांठ मिलार जालें टाव चेरको जाल्यार जावं डॅश जोडटा हांव. परत एक पटी सवाल तुमकां. रुजाय मारली गांठ मिलार जालें टाव चेरको जाल्यार जावं डॅश जोडटा हांव. ऑप्शन्स आसात. ऑप्शन ए नांव, ऑप्शन बी गांव, ऑप्शन सी पिलियाद, ऑप्शन डी मोर्याद. ह्या 4 ऑप्शना पैकी सारकी जबाब कितें म्हणून तुमी आमकां व्हॉट्सअप करचें आनी व्हॉट्सअप करता आसतना तुमचें नांव पयलें घाला. ताचे उपरांत तुमचो गांव घाला. तुमचे नंबरय टायप करा. कॉलिंग नंबर टायप करा. ताच्या उपरांत सारकी जबाब कितें म्हणून ऑप्शनां सांगाता. सारकी जबाब तुमी थंयसर दिल्या 9380043073 ह्या नंबराक तुमी व्हॉट्सअप करचें. तशेंच QR
कोड आसा तुम्ही जस्ट स्कॅन केला डायरेक्ट व्हॉट्सॲपाक वता आनी आमच्या कार्या विशयांत वा ह्या कार्याच्या प्रायझा विशयांत कितेंय तुमकां माहिती दिवंक आसल्यार आमच्या प्रोग्रामाचो कोऑर्डिनेटर मानेस्त प्रवीण तावरो ताका तुमी संपर्क करियेत. वडल आमी येदोळस सवाल इसारले तुमकां आनी हाची जाप जायत साबार जाणांनी दिल्या आनी जाप कसली म्हूण आयकूंक तुमकां आतुराय आसतली हाची जाप आमी पळोवन येवचे. आणि पयले सवाल एक ओवी तुमच्या टीव्ही पडद्यार घाल्ली आसा आणि सारकी जबाब कितें म्हूण पळोवचो वेळ. कानी घाले तेल म्हणून कपली काडलो कुरीस वैंकुटीसो जेजू क्रिस्त होकलेक बेसांव दीव. आणि सारकी जबाब आसा जेजू क्रिस्त कॉल केल्ल्या हर एकल्याने दिल्ली जबाब तीच. उंच सुलभाचे सवाल ते जावन आसुल्ले मात्र न्ही आनी हर एका रोसाच्या कार्यान खंडीत जावन हे एक ओवी आमकां आयकूंक मेळटा. कोणान सारकी जबाब दिल्या तांची नांवां आमी दोगी सुद्दां हाच्या लाकी बावलाक गेल्यांत. आदल्या हप्त्यार आमी एक वॉट्सॲप सवाल तुमकां विचारले आसा आनी ह्या हप्त्याच्या सवालाक साबार जाणांनी आमकां जापी धाडिल्ली आसा. सारकी जाप कितें म्हूण पळोवया ताच्या उपरांत विचेत कोण म्हूण पळया. आदल्या हप्त्याचे सवाल अशें आसले आमचो गावपी गायन करता करता मरण पावता आनी ती हुमीण तुमकां सोडोवंक आसली आनी सारकी जबाब जळार जळार म्हणून साबार जाणांनी आमकां जबाब धाड दिल्ली आसा आनी तांच्या पैकी इनाम फावो जाता. वीक्षकांनो विजेत जावन आसात प्रल्वेश डिसोजा मल्लापूर कारवार हाका नमान बाळूक जेजू म्हयन्याळे पत्र हाची वर्गणी फावो जाता. तशेंच मेजी डिसोजा मीरा रोड मुंबय हिका दैवीक अमृत म्हयन्याळे पत्र. लिडिया पिंटो कुवेट आर्सो म्हयन्याळे पत्र. वीना डिसोजा पालेडका उजवाड 15 पत्र. कॉन्सेप्टा डेसा आग्रार बंटवळ आमचो संदेश म्हयन्याळे पत्र. वेंड्रॉय डिसोजा मुद्रंगडी रेगिस्तानांतले फूल फ्लाविया आल्बुकरचे कोंकणीक अनुवाद केल्लो हो आपुरबायचो बूक. तशेंच राजेश डिसोजा इस्रायल हाका किमू स्टॅनी बेळाचो भो आपुरबायचो काणयेचो पुलजो हो बूक फावो जाता. तशेंच प्रमिळा पिंटो चोक्काडी कापू हिका सेवक म्हयन्याळे पत्र फावो जाता. विजेत जाल्ल्यांक सर्वांक आमी कांग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. आनी सदांच जणांक कोणाक वर्गणी लाभल्या वर्गणी दिवचो उद्देश इतलोच कित्याक म्हणल्यार वाचप्यांक आमची पुस्तकां ती बुकां पावा जाय पत्रां पावा जाय म्हणून. जर कोण वाचिना तांकां एखाद्या वेळार वर्गणी इनाम जावन लाभल्या तर दाखर हो उद्देश पावच्याक तुमचो आमकां सहकार गरजेचो. त्या खातीर एखाद्या वेळार तुमी वाचिनात तर कोण तुमच्या फ्रेंड सर्कलांत वा कुटुंबांत वाचपी आसा तर तांकां दाखर ही बूक तुमी इनाम जावन दिवयेत. तांच्या एड्रेसाकच तुमी आमच्या दायजी वर्ल्ड स्टुडिओ तावन ते वेच्या पर्यंत तुमी वेच्या बरी पळोवयेत. त्या खातीर तुमचे लागीं कालती विनंती. आनी दुसऱ्या सवालाक पळोवचो वेळ आनी दुसऱ्या सवालाक उलो हांगासर आसा फजीर तावन लाविटा. हॅलो लाविटा. देव बरी सांग तुमकां. तुमकां देव बरी सांज लाविटा. कितें करता तुमी व्याप्त कितें तुमची. हांव आशा कार्यकर्ते काम तुम्ही आशा कार्यकर्ते. आता आशा कार्यकर्ते म्हणटा आसतना तुमकां काम मस्त आसता वय मो. वय 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 आनी काम मस्त आसता मस्त लोकांचे आयकूंक मेळटा. कशें मॅनेज करतात कितें म्हणटा आतां. बरें जाता. काल्याक म्हणल्यार एक समुदाय सांगाता दुसऱ्या धर्मा सांगाता मेळून काम करचें म्हणल्यार एक कुशीची गजाल म्हणून येता आनी एक तर मस्त अनुभव आमकां मेळटा. आशा कार्यकर्ते म्हणटाना तुम्ही साबार जाणांच्या घरा वेतात कष्ट काम तुम्ही सोलून वेतात ते जड्याचे बुक्स आणि पुरा तुम्ही कान घेऊन तेंसर घरान घरा वचून तांची तुम्ही भेट करतात भलायकी पळयतात न्ही. तुमकां शाबासकी फावो ह्या विशयान म्हाका सेवा ताणी दिवची हर एक लागीं इल्ले कश्ट पूण जाल्यार दिवची अपुरबाची सेवा तुमकां शाबासकी पटयता. आस्पत्रेंत काम आशा कार्यकर्ते म्हणटाना म्हाका इल्ले संतोष भोगता कित्याक म्हळ्यार म्हजें काम आस्पत्रेंत जाल्ल्यान हांव इल्लें चड उरलेली तुमचे वाट. ओके तुमच्या खातीर सवाल येता आसा. दुसरें सवाल दुसरी ओवी टीव्ही पडद्यार येवन आसा. गावयेत गी तांब्याच्या बाणांत अमृत तापयला डॅश आपयला आमच्या होरेताक वा होकलेक. तांब्याच्या बाणा अमृत आपयला नावक आपयला आमच्या होरेताक. नावंक गी जेवंक गे नावक नावक नावंक. आता जेवण इम्पॉर्टंट न्ही नावचे मागीर नवी येता.
कितें म्हणटा आतां आंब्याच्या अमृत तापय नावंक आपयला एक पुटा केरी पुटी चिंतून सारकें सांगा म्हाका ಎಸ್ ಲವಿಟಾ ಕಾಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿಗಿ नावंक ಪಕ್ಕಾಗಿ पाक शुअरने लॉक करता आम्ही जबाब ओवियो सांगता काही रोसाच्या महत्वांता नाही परा तर आमच्या खातीर एक ओवियो गावयेत गी आमच्या तुमच्या खातीर ओके नो प्रॉब्लेम लविटा थँक्यू देव बरें करूं कॉल केल्लाक मुकलो उलो आसा कुलशेकर तावन अनिल लायनर आसा हॅलो अनिल बाब नमस्कार नमस्ते नमस्ते अनिल बाब ओवियो वेर्स तुम्ही गायतात गी किती म्हळे ओवियो तुम्ही गायतात गी ओवियो गावची सवय आसा गी हा ओवियो आम्ही गाऊन ऐकाला इल्लेले उरले सांगूंक जाता इल्ले इल्ले ता वय वय ओवियो विशयान सांगचे तर कितें म्हणटात तुम्ही ते आमची क्रिस्तांव लोकांची आणि मंगळूरची आदली संस्कृती आणि ती आतांय जिवाड आसा आणि इवन मॉडर्नाइज जाल्यार ती ओव्यांचे आता सोलून आसा ते खुशयेची खबर रे ओवियोन थंय हांगा बदलावण आयल्या आणि पॉझिटिव्ह ओवियो पुरो सडावो त्या दिसांनी आयकूंक मेळटा पूण पॉझिटिव्ह ओवियो आमची संस्कृती न्ही आमच्या संस्कृतीचं नांव तो पाड करता म्हणून येता न्ही अनिल बाब वय अनिल बाब सवाल आयला तुमच्या टीव्ही पडद्यार तांब्याच्या बणांत अमृत आपयला डाश आपयला आमच्या होरेताक वा होकलेक कितें जवाब नावंक आपयला नावंक आपयला म्हणटात गी वय खावंक जेवंक वाडोवंक ना नावंक आपयला आमच्या वरेताक ओकलेक तुम्ही ओवियो गायतात गी गाऊन ऐकाला ऐकल्यात ओके ओके देव बरें करूं कॉल केला मुकलो उलो आसा दुबई तावन डायन हॅलो हॅलो डायन सर नमस्कार नमस्कार तुमचे कॉल पळोवन आमकां खुशी जालें येस कशे आसात तुमी सर आम्ही बुरा बरे आसा तुम्ही कसे आसात आमी आमी हुशार बरी आसा आसा सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्यार येता गावयेत गी तुम्ही सांगया कितें ओके हांव तुमकां सांगता ओके तांब्याच्या बणांत अमृत तापयला डाश आपयला आमच्या होरेताक वा होकलेक चार ऑप्शन आसात न्हावंक जेवंक खावंक वाडूंक नावंक दुबयंत रोसांनी जाता गी दुबईच्या रोसाक हांव वचोना गांवांत गेला पूण मंगळूरच्या रोसा गेल्यात करेक्ट न्ही मंगळूर येता आसतना गांवाक येता आसतना गेला केदाळे गेल्या ओके देव देव बरें करूं कॉल केल्याक रोसा गेल्यार गायता आमी रोसा गेल्यार ओवियो गायतात न्ही वय 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 येस दॅट्स नाईस भोव खुशी जाली आनी पाटी रावना हा खंडीत जावन कित्याक Patience मुखार म्हळ्यार आसा, वय, वय. आमी मुखार सुनोरी जाय तेनी जाय की गरजेचें म्हळ्यार जावन आमची आसा संस्कृती उराची न्ही आमकां तातूंत कांय बेजार ना वय येस देव बरें करूं माने सडान कॉल केल्लाक मुकलो उलो आसा शक्तीनगर तावन लीनाबाई रीनाबाई रीना हॅलो हॅलो नमस्कार नमस्कार रिना कशे आसाय हा बरी आसा तुम्ही कशे आसात आमी हुशार आसा आज कामाक गेल्यात गी ना हांव घरात कामाक घरा आसचे गी ओके पावस भायर आसतना कशें भोगता तुमकां घरा भितर आसून घरा भितर आसल्याक बरें जाता पावस इल्लोसो पण भायर येतल्या मात्र कसते कामाक येतल्या भुरग्यांक दिसता वय आमकां आव्हान ना म्हणून तुमच्या घरांत कोणी कामाक येतली आसात गी वय नवरो कामाक येता भुरगीं इस्काराक येतात पावस येताना बेजार जाता न्ही गी शाळा भायर दिसतात म्हणून इस्कार सुरू जाता न्हय पावस येताना इल्लो बेजार जाता ओके पूण तरी पावस आमकां जाय जायच जे पडटा गरजेचो. कांय करूंक जाय जायना वय जाय जाय पावस जाय न्ही वय लीनाबाई आयच्या अंगड्यांत एक विशेष विशय आमकां सडावजन कार्यां सोबणांनी आयकूंक मेळचे ओवियो वय आनी एक ओवी येदोळ तो तुमच्या टीव्ही पडद्यार आयल्या ही आयकल्या म्हूण चिंता हांव पयलें वय वय आयकल्या येस एक ओवी आमच्या खातीर गावयेत गेली ना बाय खंयची ही सोड रोसा कार्यानी गायतात गी तुमी ओवी हॅलो रोसा कार्यानी तुमी ओवियो गायतात गी रोज सकाळी आमचे फॅमिली फंक्शन आले मात्र इल्लेशे गायतात खंयची वय, ओवियो वय. उडास आसात गी गावयेत गी आमच्या खातीर एक ओवी आसात हॅलो जबाब सांगा आमकां हॅलो जाप कितें म्हण सांगा जबाब नाव कापेला नांव आपयला म्हणटात की देव बरें करूं कॉल केला का
मुकलो उलो विटला तावन अल्विशा लायनर आसा. अल्विशा, हॅलो अल्विशा. हॅलो अल्विशा लागी आज की पहिले उलयला म्हणशीन तो वय गे. वय वय ओके, प्राइज मेळला गे आमच्या कार्यांत. मेळना कितले पटी मेळला. एकच पटी एकच दोन- पटी या दोन सीझनात या- पहिल्याचा. एक उंच वाळपण झालो हा. आणि एक मानाचा तिकीट. तर या लिस्ट- सीझनात मेळला लिस्ट मग? लांब आसा तर वय नाही. वय ओके, तर आणि 2 महिने तू दुसऱ्यांक अवकाश करून दिजे जायत गे. जाय ओके, जायचं. आता कॉल केलाय, कॉल कनेक्ट झाला. जबाब कितें म्हण सांग आमकां. जवाब आन्सर ये आन्सर नाव ये का खायला पहिला नाव का पहिला. नाव आपयला. देव बरें करूं. थँक्यू सर. येस. मगच वीक्षकांनो हांगासर दुसऱ्या सवालाक जबाब दिवंक असो वेळ हांगासर संपता. वोव्यो आमचे संस्कृती सडावत जावन आमकां रोसांत आयकूंक मेळटा आनी वोव्यो काजार जावंकाच्या होकलेक तशेंच न्हवऱ्याक जाणवाय दिता मात्र न्ही लग्न जिवितांत कशें जियेचे कुटुंब कशें सांबाळी जाय आनी तांची फुडली मेटां काडटा आसतना कितें करी जाय म्हणली बुधबाळे सांगून दिता म्हणून वीकली क्वेश्चन परत एक पुढे आमी टीव्ही पडद्यार पळोवन येवया. हफ्त्याचे सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्यार. आणि हप्त्याचे सवाल असे आसा. रुजाय मारली गांठ मिलार जालें टाव चरको जाल्यार जाव डॅश जोडटा हांव. आनी हाचे ऑप्शन्स आसात. ऑप्शन ए नाव, ऑप्शन बी गांव, ऑप्शन सी पिलियाद आणि ऑप्शन डी मोर्याद. आणि वीक्षकांनो सवालाक जाप दित आसतना तुमी वॉट्सॅपार तुमचो नाव, तुमचे गांव आणि तशेंच सारकी जबाब तुमी तेंचो दिवचे. आणि वॉट्सॅप नंबर तुमच्या टीव्ही पडद्याचेर आसा 9380043073. ह्या नंबराक तुमी सारकी जबाब दित आसतना तुमचें नाव, तुमचो गांव आणि तशेंच जाप तुमी दिवची. दुसऱ्या सवालाक तुमी राखून रावल्यात आतुरान आसात जबाब खंयची म्हणून आनी तुमकां कळीत आसा ती जबाब आतां पळोवनचो वेळ आयला. दुसरे सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्यार आमी विचारलेले आसा आनी 7 जाणांनी कॉल करून जबाब दिल्ली आसा. तर ह्या सवालाक जाप कितें म्हण पळोवचो वेळ. दुसरे सवाल आनी जाप तुमच्या टीव्ही पडद्यार. तांब्याच्या बणांत अमृत आपयला डॅश आपयला आमच्या होरेताक होकलेक म्हणून आसले आनी सारकी जबाब नावको जावन आसली. सारकी जबाब कोणे सकट सारकी जबाब दिल्या तांची नांवां आमी दोगी सजराच्या लकी बावलाक तुमची नांवां गेल्यांत. तर मुकल्या वेळार तिसऱ्या सवालाक जबाब दिवच्याक तुमी आमकां उलो करियेत आनी मुकलो उलो तयार आसा. तण्णीर बावी तावन फिलोमिना बाय. फिलोमिना बाय नमस्कार. फिलोमिना बाय. हॅलो. येस फिलोमिना बाय. वय सांगा. हाच्या पयलें कॉल केलांगी उलयलांगी आमी तुमच्या लागीं. हांवें वय पयले फर्स्ट बुटे कॉल केल्ले. First episode गे? मस्त इंटरेस्ट तर हांवें कॉल केल्ले तुमकां. ओके फायन. प्राइज काय मेळ्ळें गी तुमकां. ना सर मेळोना. ओडना फिलोमिना बाय. आज तरी मेळोन दी एक प्राइज जावन दी. ओके. ओके फिलोमिना बाय खंयची एक वोव्यो गावयेत गी. इतकं सांगायचे की आता. इत्त नाका दुसरी सांगा खंयची. काणी घालें तेल कपुली काढलो कुरीस ते फर्स्ट क्वेश्चन आले ने. ओडना गाय Correct. सिंग करा. पहिली संता करू दुसरे केला ते साव जेजूचे बेसाम आमच्या होरेताक. ओके भोव बरें तुमकां वोव्यो कळीत आसा. तर आमची सवालां वय. तुमकां कांय खंयच जावची नात. वय सवाल पळया. तिसरे सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्यार येता. जाप कितें म्हण तुमी सांगचें. तिसरे सवाल अशें आसा. भाताच्या राशीन बसोन आसा कावळो मुंडासगार डॅश आतां रोस लायता. 4 भाताच्या ऑप्शन आसात. राशीन- साडू, मिवणो, मावळो आनी भाव. भाताच्या राशीर बसोन आसा कावळो मुंडासगार मावळो आता रोसलायता. आता मुंडासगार मावळो मात्र घेत्या. दुसरी कोणी मुंडास घालची नात गे. दुसरे सांगा ना सर हांवें मुंडासगार मात हा. ऐकल्लें. आता एखाद्या वेळा भाऊ एखाद्या वेळा मुंडास घालणं रोस ना पुसला. ना तर आमी इल्ले बदलावण करीचे पडटा न्ही. करीचे मुखार वय बदलावण करचे पडटा की म्हण. ओके जाऊ दी फिलोमिना बाय. खुशी जाली तुमच्या ओके. लागीं उलोवन. देव बरें Right, करून sir. कॉल देव केला. बरें करून तुमकांय देव बरें करून तुमचे कडेन उलोवन खुशी जाली म्हाका. येस देव बरें थँक्यू. करून. रायट थँक्यू. मुकलो उलो आसा निर्मार्गातावन प्रिमा. रीमा. हॅलो रीमा. हॅलो प्रेमा. प्रेमा गे. वय ओके तुमचें नांव दुसरं रुपार हांवें सांगलें बेजार पावा नाका आतां. ना वन्ने वन्ने प्रेमाबाई कशी आसात. बरी आसा. रोसाच्या कार्याक अटेंड जातात गी तुमी. वय वय ओव्यो सिंग करतात गे. ओव्यो गायतात गी तुमी. ना ना
गायनात आयकतात गी ओवियो ऐकत ओके कशें बघता तुमकां गावूंक गावया म्हूण बघता गी आयकल्यार खुशी बघता तुमकां ऐकायला खुशी बघता ओके तर आज आयचे सवाल 3rd क्वेश्चन तुम्ही पळयलें गी वय वय जवाब गोत्ता गी वय ओके जवाब सांगा भाताच्या राशीर बसोन असा कवळो मुंडासकार मावळो आता रोस लायता मावळो तुम्ही जबाब बावळो म्हणटा तर वय मावळो एखाद्या वेळा चेंज करूंक जाय जाल्यार चेंज करी येत जबाब कितें म्हणून दुसरी ना मावळो मावळो तूं म्हणटात की देव बरें करूंक कॉल केलाक ओके सारकी जाप कितें प्राइज मेळटा की पळोवच्या खातीर राखून राव मुकलो उलो कुलशेखर तावन नतालिया लायनर आसा हॅलो नमस्कार नमस्कार नतालिया बाय खंयच्या फंक्शनाक येचें म्हळ्यार तुमकां मस्त खुशी खंयचेंय फंक्शन जाता आतां रोसाच्या फंक्शनाक गेल्यार वोवियो गावन कार्य सोबयतात गी तुमी ऐकून चड पूण मुकल्याच दिसांनी येता आसतना एटली ओवियोक रिप्लाय दिया ओवियो आमी शिकल्या बरी जाता जायत गी ओके सवाल येता सवालाक जाप कितें म्हण सांगचें भाताच्या राशीर बसोन आसा कवळो मुंडासगार डॅश आतां रोस लायता मावळो मावळो म्हणटात वय साडू मिवणो भाव म्हळ्यार दुसरे 3 ऑप्शन आसा वय हा तुमचो प्रकार मावळो तुगे मावळो देव बरें करूं कॉल केलाक मुकलो उलो कास्य तावनू लूक हॅलो सर हॅलो हॅलो लूक लागी ह्याच्या पहिले उलयला गी वय एक पेटी उडीला लास्ट फर्स्ट या सिजनान गी लास्ट इयर लास्ट इयर ओके या सिजनान तुमचे पहिले कॉल न्ही गी वय मॅम जबाब कितें म्हण सांग लूक मावलो गावयेत गी ती ओवी गावयेत गी तुज्या टीव्हीचेर आसची ना जायना गी इल्लेशें ट्राय कर सांगात आमी गावया जायत गी जायते मागीर प्राइज मेळ्ळार ना मग इतले कष्ट जाता कष्ट आसा की एक वोवियो शिकून मागीर आनी एक फावटी कॉल कर जायते जायते जबाब दिल्ल्याक देव बरें करूं आन्सर सी म्हूण सांगलाय ऑप्शन सी म्हूण सांगलाय मुकलो उलो रिशल वामनजूर तावनो हॅलो रिशल हॅलो येस रिशल तर तुमकां आतां जबाब गोत्ता गी आमच्या सवालाची वय गोत आसा ओके सांगेत गी ऑप्शन सी मावळो मावळो म्हणटात न्ही गी वय ती ओवी गावूंक जाता गी तुका हा वय गावयेत गी एक हा भाताच्या राशीर बसोन आसा कवळो मुंडासगर मावळो आता रोस लायता देव बरें करूं रिशल कॉल केलाक मुकलो उलो सुरत कलता ऑनलायनर आसा शाईला नमस्कार सर शाईला बाई कितें व्याप्त तुमची कितें करता आतां हांव घरात आसा घरात आसा आतां कोंकणी पदां आयकोनची कोंकणी पत्रां वाचची सगळें काय आसा गे आसा आसा गी ना दोनी आयकूंक मेळ्ळें म्हाका पूण सवाल आयला सवालाक जाप कितें म्हण सांगचें म्हाका सवाल स्क्रीनार येना सर हांव वाचून सांगता भाताच्या राशीर बसोन आसा कवळो मुंडासगार डॅश आतां रोस लायता 4 ऑप्शन आसात साडू मिवणो मावळो भाव क्वेश्चन सांग भाताच्या राशीर बसोन आसा कवळो मुंडासगार डॅश आतां रोस लायता मावळो मावळो मुंडासगार मावळो म्हणटात वय वय सर देव बरें करूं कॉल केला का थँक्यू मुकलो उलो वामन चूर तावन ग्लेन लायनर आसा हॅलो ग्लेन हॅलो हॅलो हाय ग्लेन हॅलो हाय कसो आसाय हुशार आसा तुम्ही कशे आहात आमी हुशार आसा पावस जोर आगी जोर आता इल्लो रावला ओके येस रसाच्या कार्याक येतात न्ही गी वय वय येता कीबोर्ड बरे खेळटात तुम्ही कीबोर्ड खेळटात गी रसाच्या कार्याक ओवियांग म्हणी ना 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 ओके तुम्ही आमचे सवाल पळयले गी टीव्हीचेर वय वय सवाल पडले वय वय ओके जबाब दिवयेत गी ऑप्शन सी मावळो देव बरें करूं ग्लेन कॉल केला का या थँक्यू येस आनी मोगाच्या वीक्षकांनो हांगासर तिसऱ्या सवालाक जबाब दिवंक असो वेळ हांगासर संपता विकली क्वेश्चन हफ्त्याचे सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्यार येता हर एकल्यानी ह्या सवालाक जबाब दिवयेत आनी ह्या हफ्त्याचे सवाल येदोळ तुम्ही पळोवना तर परत तुमच्या टीव्ही पडद्यार आनी सवाल अशें आसा रुजाय मारली घांट
मिलार जालें टाव चेरको जाल्यार जावं डॅश जोडता हांव 4 ऑप्शनां आसात नांव गांव पिल्याद आनी मोर्याद ह्या 4 ऑप्शनां पैकी सारकी जाप कितें म्हणून तुमी आमकां व्हॉट्सॲप करचें व्हॉट्सॲप करता आसतना तुमचें नांव गांव तुमचे कॉन्टॅक्ट नंबर आनी ताच्या सांगाता सारकी जबाब कितें म्हणून 9380043073 ह्या नंबराक तुमी संपर्क करचो सांगातास कोंकणी कार्याक लक्ती जाल्ली कितेंय विशय आसल्यार आमच्या भोंवतणी खंयची तुमी कोंकणी कार्य मांडून हाडटा तर त्या कार्या विशयांत आमच्या कार्यांत आमी खंडीत जावन लोकांक तिळसिता तुमी आमच्या कार्याच्या संयोजकाक संपर्क करियेत. आणि वीक्षकांनो ह्या काळार पोनस कोणाक लायक ना म्हणत सगळ्यांक सबार जाणांक पोनस लायक आसा आनी तुमचे खातीर हानिजेनिक्स बी फार्म्स मांडून हाडटा कुडला पेलकाय परबा 2025 हे जुनाच्या 21 तशेंच 22 सोनवारा तशेंच आयतारा 10 तावन 8 वरां पर्यंत बेंदुरवेल सेंट सेबॅस्टियन प्लॅटिनम जुबली हॉलांत थंयसर हे काले परबा पेलकाय परबा 2025 मांडून हाडटात सगळे दीस तुमकां थंय वचून पेलकाय पणस खावन चौकास आसा अवकाश आसा तशेंच सबार ॲक्टिविटीज आसात कॉम्पिटिशन्स आसात पणसाचे दुसरे वेरायटी कुकींग तुमकां थंयसर डेमो आसतले देखून जुनाच्या 21 तशेंच 22 तारीख तुमच्या कॅलेंडरार अमानत करून दवरा. सांगत आस विविध स्टॉलांय आसतलीं तुमी वचून ह्या कार्याक जरूर पात्र घेया म्हूण सांगूंक हांव आशेता. तशेंच मोगाचो वीक्षकून दायची वर्ल्ड टीव्ही तावन ह्याच जुलयाच्या 5 तारखेक एक विभिन्न आनी विशेष कोंकणी कार्य सादर जातलें कोंकणी परब म्हणून सेंट ॲग्नेस ऑडिटोरियमार हें कार्य सादर जातलें आसता. तुमी येवन ह्या कार्यार पात्र घेजे म्हणली आमची आशा जावन आसा. खंयची टिकेट आसची ना प्रवेश धर्मार्थ कोण पयलीं येता तांकां पयलीं बसका मेळटात. जुलयाची 5 तारीख सजेच्या 5 वरार अपुरबाचें कार्य सेंट ॲग्नेस ऑडिटोरियमार सादर जातलें कोंकणी परब. ताका ह्या कार्यांत तुमी येवचें आनी आमी तुमचो सांगात दिवचो. आनी मोगाचो वीक्षकून आदल्या हफ्त्यांत आमच्या कार्याचे विनर्स आमच्या स्टुडियोक येवन तांचे इनाम खाणी येवन गेल्यात. विनर्साची तस्वीर तुमच्या टीव्ही पडद्यार. आणि पयल्या विनराक युनिटी हॉस्पिटल हांचे तोंड 5,000चे फ्री हेल्थ चेकअप थंयसर तांकां फावो जाला. तुमच्या टीव्ही पडद्याचेर थंयसर पोस्टर घाला युनिटी हेल्थ चेकअप कार्ड 5,000चे फ्री हेल्थ चेकअप भलायकी आमकां कितले प्रमुख देखून युनिटी हॉस्पिटलांत आमकां भलायकी खातीरच तांणी हे फ्री चेकअप दवरला. आणि तशेंच सेकंड विनर आसा मानसा वॉटर अँड अम्युजमेंट पार्क रनिशा विटलाक इनाम फावो जाल्लें आसा. ताका अंगठ्याचे विनर आनी हांगासर येवन प्रायज स्विकार केल्लें आसा. आनी विशेश जावन मानसा वॉटर अँड अम्युजमेंट पार्क आमच्या कार्याक तांणी पोशक जावन सांगात दिल्लो आसा. थंयसर जाय तितलीं ऑफरां तुमकां घडटे आसात. आतां पावस येता कशें वेचें म्हणले सवाल तुमचे लागीं आसल्यारय पावस रावल्या उपरांत तुमी वचयेत आमी दिवचे गिफ्ट वॉचर तुमकां फुडल्या दिसांनी केदाळे तुमी उपयोग करियेत. आनी विशेश जावन आमकां सांगात दिल्ल्या युनिटी हॉस्पिटल आनी मानसा वॉटर अँड अम्युजमेंट पार्क तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आणि वीक्षकांनो आता तिसऱ्या सवालाक जाप दिवचो वेळ आयला आणि तिसरे सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्याचेर आसा आणि ताची जबाब तुमी पळोवची. आणि सवाल आसा भाताच्या राशीर बसून आसा कावळो मुंडासकार मावळो आता रोस लायता आणि जबाब आसा मावळो. सारकी जबाब दिल्ल्यांची नवा आमी दोगी 1000च्या लकी बौलांत मेदळूच घाल्ली आसा. आनी आतां आयला वेळ सगळी वीक्षकां आतुरायेन राखून रावल्लो वेळ कोण विनर्स आसतली म्हणून. आयच्या सवालां खंडीत सुलाभ आसली आनी कॉल केल्ल्या हर एकल्यांनी सारकी जबाबच दिल्या. इल्लेशें कन्फ्यूज करूंक आमी इल्लें प्रयत्न केले पूण तरी कॉलर्स कन्फ्यूज जावनात. सारकी जबाब दिल्ली आसा तांची नांवां हांगासर आसच्या आमी दोगी 1000च्या लकी बौलांत आसात. तर पयलो विनर कोण शांती? येस पयलो विनर काडचो वेळ आयला आणि पयलो लकी विनर तर जावन आसा हांगासर सुरत कलतावन शैला युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन फ्री हेल्थ चेकअप तांकां लकी विनराक फावो जाता. आनी तशेंच दुसरे लकी विनर आतां आमी काडटले पळोवचो वेळ मानसा वॉटर अँड अम्युजमेंट पार्क हांचे तावन गिफ्ट वॉचर विल्फ्रेड कल्याणपूर हांकां मानसा वॉटर अँड अम्युजमेंट पार्क हांचे तावन गिफ्ट वॉचर लभता. कोणाक प्रायजां लभल्यांत तुमी आमच्या प्रोग्रामाच्या संयोजकाक कॉल करून आमच्या स्टुडियोक येवन तुमचें इनाम तुमी
स्वीकार करचें. विनर्सांक आमी कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. वय आनी आयच्या अंगड्यांत ओव्यो विशयांत आमी गजाली केली जाय तितली कॉलर जाय कॉल करन तांणी ओव्यो गायलेली आसा. ओवी आमच्या संस्कृतीची ग्रेस्तकाय आनी ही ओव्यो फुडल्या दिसांनी जिवाळ आसूंक जाय. जाय तितले जाणां ओव्यो गावन आसात आनी जाय की तुमकां शबासकी पटयता. कार्याच्या विशेश जावन ह्या दिसांनी रोसाच्या कार्यांनी थोड्या कडेन पळोवंक मेळटा धाकटी भुरगीं समेत इंट्रस्टान ओव्यो गायतात. आनी अशें हर एकल्यांनी 5 ओव्यो शिकल्यार पुरो. एक कार्य आमी सोमेस्तांनी सांगाता मेळोन रोसाच्या कार्यांत ओव्यो गावन कार्य सोबयेत आमची कोंकणी संस्कृती उरोव्येत. वय खंडीत जावन ती उलोवन म्हाकाय खुशी जाली, शांती तुकाय खुशी जाली आनी आमच्या लोकांक खुशी जाली म्हूण हांव पाती येता आनी वेळ जाला कार्य आखेर करचो. आमी दोगी सरा रिलोडेड हें कार्य पळयल्यार तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना फुडल्या हप्त्यांत नव्या विशयाचेर नवी सवालां घेवन आमी परत मेळटा. तवळ पर्यंत मोग उडास हांसो सदांच आसो. तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं. आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं ती रोसा केली येवनात घरा. केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळीं आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा.